सोगली आम्ही उभी राहून याज्ञिकाक येवकार दिवन सुरवातेक गायन करूया. गायनाचो अंक A28 पेज 14. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन. सर्वेस्फूर तुमचे सोवे आसूं. प्रितिशानो, आयज त्रेजेनाचो निमणो दीस. इतले सगोट दीस हांगासर आमी आयल्या. बागियोंत आंतोनीची भोक्ती आमकां आसा आनी ताचे परबेक तयार जातना आमकां देवान खेरीत संदी दिली जायत्या विशयांचेर नियाळ करूंक, बरे भाशेन खोल नियाळ करूंक, जावं ते पवित्र सभेचेर, जावं साक्रामेंतांचेर, जावं सांतां भोगतांचेर, आनी कशे भाशेन आमच्यान विसरोंक येता आंकवार मारीक जी आमची मोगाळ आवय. आयज तेंच मनान दवरून आमी आंकवार मारेचेर नियाळ करतले, तिची सुवात पवित्र सभेन आनी तिची भोक्ती. तर एमिसा बेटीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमी आमकांच तयार करुया. हात जोडून देवा लागीं बोगसणे मागुया म्हणून हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगळ अपराध. ह्या पासत बायगेन सुद्दां सांगपाक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Krishna
ह्या वेळार आमचे इंतेसांवां देवा मुखार आमी घालुया. नेमिसाचे इंतेसांव देवा कारगां दिवंक भेटयता जोहन आनी दियोनिसिया फेरांव तांचे बसत आमी मागुया. तेच भाशेन आमी सगलीं हांगासर एकठांय जाल्यान भोगतीन हांगासर एकठांय जाल्यान भावार्थ घेवन आयल्यान आमची गुपीत इंतेसांवां काळजान धरून आमी आयल्यान. जावं कोण भुरग्याचे देण्या पासत मागता, बरी नोकरी सोदता, जिविताची सांगाती सोदता जायत, शांती सोदता जायत, जायती केसी प्रॉपर्टीच्यो जावं घराच्यो जावं जायते कोस त्रास आसात तेवूय आमी घेवन आयल्यान जायत. ह्या वेळार बागेवन आंतोनीच्या हातान घालून देवाक आमी उबारुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें लिस्बोआच्या बागेवन आंतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो शार प्रसंगदार आनी गरजेक आकांताक आसल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताची देख घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजूद आमकां मिळूं. आमच्या सोम्याच्या बुधा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. भागिवोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताचो मोग आमकां थार दिना, कित्याक एकलो सगल्या खातीर मेला जाल्यार सगलीं मेली म्हूण आमकां खात्री आसा. जियेतात तीं आपणा खातीर न्हय, पूण आपणा खातीर मरून पुनर्जिवन जालो ताचेच खातीर जिवच्याक. तो सगल्या खातीर मेलो. देखून ह्या फुडें मासा रोगताचे गोती पोरमणे कोणाकूच आमी वळखोना. आनी जोरूय एकदां आमी क्रिस्ताक मासा रोगताचे गोती पोरमणे जियेतना वळखलो, तरी आतां आनीक आमी ताका तसो वळखोना. म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर तो एक नवी रचना. पोरणे गेलें आनी आतां सगलें नवें जालें. हें सगलें देवा कडसून आयलां. ताणेंच क्रिस्ता वरवीं संदान करून आमकां आपले वेंगेंत परतून हाडल्यान आनी हें संदान दुसऱ्यांक पावोवचें मुन्यारपण आमकां दिलां. कित्याक देव क्रिस्ता सोवें आसलो आनी मनशांची पातकां तांचेर थापिनासतना संवसाराक आपले वेंगेंत परतून हाडटालो. आनी आतां ह्या संदानाचो संदेश परगटचें काम ताणें आमचे आदीन केलां. म्हणटोच आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उदेशी खूद देव असो तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनोती करता, देवाशी परतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, तरी ताचे सोवें आमी देवाचें प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केलो. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगल्या मनान, काळजान आनी सोबतेन
ताचे पवित नांवाची वाखाणणी कोर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. तोच सगळे तुजे ओकमान बक्षिता, सगळ्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवालायेचो मुकूट घालता. जबाब सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट करून पेटोना. ताचे कालीस काकलुतीचो थेवो. ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय. तो सदांकाल राग धरून रावचो ना. जबाब सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. प्रितुमे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भक्ती करतल्या थंय ताचो मोग. उदेंत आनी अस्तोंत जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. सर्वेस्वराक जय जय सर्वेस्वराक. सर्वेस्वराक जय जय सर्वेस्वराक. सर्वेस्वराक जय जय सर्वेस्वराक. सर्वेस्वराक सर्वेस्वराक जय जय. म्हजें कालीस तुजे खुशेचे चाकरेक लाय आनी उपकार करून तुजी समूर्त म्हाका शिकय. सर्वेस्वराक जय जय सर्वेस्वराक. सर्वेस्वराक जय जय सर्वेस्वराक. सर्वेस्वराक जय जय सर्वेस्वराक. सर्वेस्वराक सर्वेस्वराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जिवां पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमान तुका सोमया. गालिलियाच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हणलें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणलें, ओस्तोरी, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. थंय जुदेवांची शुद्धी करपाची रिती पोरमोणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कोडशे जाताले. जेजून तांकां म्हणलें, दोणां उदकान भरात. आनी ताणीं ती ओतोसर भरलीं. ताणें तांकां म्हणलें, इतलें तांतलें इल्लें काडून लग्नाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दियात. ताणीं तशें केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पडयलें. तो सोरो खुंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो, पूण उदक काडलोलें तें चाकर मात जाणो आसलें. देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपूण हाडलो आनी ताका म्हणलें, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेच पियेतूच हलको तो वांटात, पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय. ही आपल्या खुणां मदली पयली खुणां जेजून गालिलियाच्या कान्ना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा दाखयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास दिवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्यानो, एक दिसकूय एक काजारी जोडें इगोर्जेन पाद्रीशीं आयलें. किजील जाला म्हणून कंप्लेन घेवन आयलें आनी घेवन आयलें तें म्हणल्यार गोरकान आपल्या गोरकाराक घेवन आयली किजील जाला म्हणून. आनी बसलीं पाद्री फुडें. आनी किजील कसलें इकूय गोरकान सांगूंक लागली, फादर पळय
म्हजो घोव म्हजो मोग करिना. तो म्हजो मोग करिना कित्याक म्हूण विचार केल्यार इगोरकान सांगूंक लागले खंय, पळय फादर, तो म्हजो मोग करिना आनी हें म्हाका तावें जालां. कित्याक आमी जेन्ना खंयसरूय वेता गाडयेन प्रवेश कोत्ता, गोरकार आपली आवय काडटा मुखार बसयता फुडल्या सिटार आनी म्हाका सांगता तूं फाटल्या सिटार वच म्हूण. असलो गोरकार म्हाका फाटल्यान घालता आनी आपल्या आवयक मुखार बसयता. हांव जाणा ती आवय, पूण म्हाका फाटल्यान घालता, तो म्हजो मोग करिना. तूं कितेंय सांग ताका. आनी फादरान खंय गोरकारा लागीं विचारलें, तुका कितें सांगूंकशें दिसता? आनी तेन्ना खंय ह्या गोरकारान सांगलें, पळय फादर, दुबाविरेत हांव म्हजे गोरकानीचो जायतो मोग करतां. तें डार्लिंग म्हजें, ताचे लागीं हांवें साक्रामेंत जोडला. पूण म्हज्या आवयचोय हांव मोग करतां. ती म्हजी आवय. फादर, कारण आसा. हांव म्हजी आवय कित्याक मुखार फुडल्या सिटार बसूंक दिता? तिका कारण आसा. फादर, ल्हान आसलो तेन्ना बापूय सोंपलो, आवयन आमकां वाडयल्यात. आनी ही आवय खंयसरूय वेताली जाल्यार आमकां घेवन वेताली आनी आमचे लागीं मोटोरां नासलीं, बसीन प्रवेश कोत्तालीं. आनी म्हाका चड आवड आसली, खुशालकाय भोगताली जनेला लागीं बसूंक. जायते जाणांक आमकांय बरें दिसता जनेलाशी बसूंक. म्हाकाय खूब लायक जातालें जनेलाशी बसून भायर पडूंक. आनी आवय जाणा आसली, आपले मांडयेर ती म्हाका बसयताली, जनेलाशी बसताली. पूण वाडटा वाडटा ती आपूण बसना जाली, म्हाका बसयताली जनेलाशी आनी आपूण बाड्या सायडीन बसताली. कित्याक ती जाणा आसली ती म्हजी फेवरेट सुवात, आवडीची सुवात. भायर पडून दी, खुशाल जावं दी म्हणून. हांव जेन्ना वाडटालो हें म्हज्या काळजांत हांवें रिगोयलें. हांव जेन्ना वाडटलो, मनीस जातलो, हांव म्हजें वाहन घेतलो, गाडी घेतलो, हांव म्हज्या आवयक बरी ती सुवात दितलो, फुडली सुवात दितलो सदांच. आनी त्या पासत जितलेय पावटी म्हज्या आवयक हांव घेवन वेता, म्हजी गोरकान देखून आसल्यार हांव तिका फाटल्यान बस म्हणटा आनी म्हज्या आवयक मुखलें फुडलें सीट, बरें सीट हांव तिका दितां. कित्याक ल्हान आसलो तेन्ना तिणें म्हाका बरी सुवात दिली. आयज हांव तिका बरी सुवात दितां. ती ना गोरकान मुखार बसता, हेन्नूय हांव तिचो मोग करिना. पूण म्हजी आवय ती म्हजें सांगाता पयण करता तेन्ना हांव तिका बरी ती सुवात दितां. काय बरो पूत पडयात दिसता न्हू. आपली आवयन बरें केलें म्हणून हो पूत तिका बरी सुवात दिता. आतां आवयो आनी सुनाक फाटल्यान गाठच्यात. हे पुतान केलें कित्याक ताच्या काळजांत आपल्या आवयचो मोग. म्हाका म्हज्या आवयन बरी सुवात दिली, हांवूय तिका बरी सुवात दितलो. हेंच आमी करतात. आमच्या आवयक आमी बरी ती सुवात दितात. न्हूय भायल्यानूच पूण काळजान देखून आमकां ताचो चड मोग. पूण दिसता न्हू आमकां आनी एक आवय आसा, सुर्गीची आवय, आंकवार मारया. तिका कसली सुवात दिता काय आमी? तिची सुवात खूंय आसा काय? तें आयचें त्रेजेन आमकां आदार दितलें नियाळ करूंक. त्या पासत आयच्या त्रेजेनाचो विशय पवित्र सभेन हे सायबीण मांयची आंकवार मारेची सुवात, रायटफूल प्लेस आनी तिची भोक्ती, पावरफूल इंटरसेशन, ताचेर आमी नियाळ कोत्ता. दिसता न्हू आंकवार मारेची सुवात खूंय काय पवित्र सभेन? ही आमची सुर्गीची आवय, मोगाळ आवय, जायतो मोग करता. तिची सुवात खूंय आसा तें सोदून काडून पयलीं आमी आंकवार मारया कोण ती सोदूंक जाय. एक सादें उदाहरण, कसलीय वस्तूची कितें ती ओळख, कोण ताची ओळख आमकां ना जाल्यार ताची सुवातेची ओळख आमकां मेळचें ना. एक सादें उदाहरण, आमचें गार्डन आसा भायर तशें भितर आमची थंयसर हे इगोर्जेन भितर थंयसर ऑर्किड्स लांबयल्यांत. हीं ऑर्किड्स म्हारग तीं झाडां, बरीं झाडां. आमी जाणात तांचो वालोर कितें तें, मोल कितें तें. त्या पासत तीं भितर लायल्यांत. भायर आसात फुलां, केरीत भाशेन कार्मेलिनाचें झाड थंयसर फुलां, बोगेनवेल, तीं भायल्यान जायतीं जातात, राशिनी कांटे जातात. कोण तीं व्हरोनात, दोनूय फुलां तीं कोण तीं व्हरोनात. त्या पासत तीं भायर हीं ऑर्कीड जरी तर भायर लायिल्लीं तीं नान जावपाचीं. पूण म्हाका दिसना इगोर्जींतलीं
नान जावपाचें म्हणून पाद इगराक सगळीं भितात कोण हात लावपाचो न्ही. आमी फुलांची ओळख जाणात त्या पासत तिची सुवातय जाणा. बोरी ती फुलां वयर, बेश्टी सादी ती भायर. तेच भाशेन आंकवार मारीक आमी पयलीं ओळखूंक जाय, कित्याक तिवूय एक फूल देवाचे बागेंतलें. जरी तर आमी तिका ओळखोना तिची सुवात आमी केन्नाच ओळखोवची ना. त्या पासत आंकवार मारिया कोण काय इश्टानो जायतें आसा. आंकवार मारियो देवशास्त्र, मेरियोलॉजी जायतें आमकां सांगता. तिचें जिवीत आमी जाणात कितें आसलें तें सगलें मनान धरून इश्टानो हांव आंकवार मारयेची ओळख तिच्या संबंदा उद्देशीं दिवंक सोदतां. हें सगलें सांगोना तिचें जिवीत कितें तें आमी जाणात. कित्याक मनशाक जायते पावटी आमी ओळखोंक पावता ताच्या नांवान आनी ताच्या संबंदान. हातून ताका ओळखतात तो कोणाचो पूत, ताची आवय बापूय कोण, ताची भाव भयण कोण, हे भाशेन संबंदानूय आमी ओळखोंक पावता. आंकवार मारिया तिकाय बी आमी तिचो संबंद पवित्रित्वेताय हें ओळखून घेवन आंकवार मारी कोण ती, सायबीण माय कोण ती आमी ओळखूंक प्रयत्न करुया. आनी जायत्या जाणांनी इश्टानो सांत भोगतांनी, पाप साहेबांनी, जावं ते सांत भोग बागयोन बेर्नात, जावं ते बागयोन लुई मॉन्फोर्टाचो, पाप साहेब पावलू सोवो ओ जुआं पॉल दुसरो, जायते तिचे सांगता तिचो संबंद पवित्रित्वेताय. आनी हांवें रियलायज केलें हें सगलें जें कितें सांगतात तींच तांच्या तोंडांतलीं सारकींच उतरां न्ही, पूण ते कितें सांगतात तें एक आमच्या गायोनांत आसा. आंकवार मारेक भेटयल्लें गायोन T20 कालके रातींतलें थंयसरलो 3रो वर्स आमकां सांगता आंकवार मारिया कोण ती. सादे भाशेन इश्टानो आंकवार मारिया कोण? चोली बापाची, आवय पुताची, पोतीन पवित्र आत्म्याची आनी आंकवार माय आमची. हें आख्खें समरायज कोत्ता ही सगळी आंकवार मारेची देवशास्त्र शिकोवन मेरियोलॉजी. खऱ्यांनीच ती चोली बापाची धूव जाली देवाची आनी त्याच पासत देवान तिका सांबाळून दवरली. तिच्या निश्कळूंक गोरबा उद्देशीं तिका जल्म आयलो. ती जल्मली कोता विणें स्पॉटलेस पवित्र दवरली, कित्याक देवाच्या मनान कार्य आसलें. ही म्हजी धूव, हांवें तिका विचून काडलें एक व्हड कार्याक सोडवणेच्या वावरांत. देव तिका सांबाळून दवरता पवित्र. त्या पासत ती देवाची आवय जावंक पावली, पुताची आवय जाली. त्या पासत तिका आमी म्हणटा देवाची आवय, मादर ऑफ गॉड. आनी हीच ती गोर्ब संभोवता, गोरबेस जाली पवित्र आत्म्याची उदोरी. पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गोरबेस जाली. आनी इश्टानो त्या पासून आमी तिका म्हणोंक शकता जे भाशेन गायोन म्हणटा पवित्र आत्म्याची पोतीन ती, पवित्र आत्म्याचे कुरपेन ती इतली बोलली. त्या पासत बोडव्यान तिका म्हणलें नमान मारे कुरपेन बोलली. तर ही जी ओस्तोरी आंकवार मारिया सायबीण माय तिका म्हणटात तिका आमी ओळखोंक पावता. पवित्रित्वेक तिचो संबंद आसा. चोली बापाची, आवय पुताची, पोतीन पवित्र आत्म्याची आनी आंकवार माय आमच्या सगल्यांची. ह्याच पवित्रित्वेचो संबंद तिका आसलो म्हणून देवान तिका पवित्र सोबेची आवय केली. आनी त्याच पासत पवित्र सोबा जल्मांत आयली तेन्ना, पवित्र आत्मा आयली तेन्ना थंयसर ती आसली. शी वॉज नॉट एबसंट, शी वॉज प्रेझंट. थंयसर ती आसली कित्याक तिका केली पवित्र सोबेची आवय. तर इश्टानो जरी तर आमी ती कोण ती ओळखूंक पावले जाल्यार आतां आमकां सोंपें जातलें तिची सुवात कितें ती पवित्र सोबेन. आनी तिची सुवात जरी तर सोदूंक जाय आमकां ह्यो 3 वस्तू गरजेच्यो. पवित्र सोबेन इश्टानो 3 सुवातो आसात त्यो आमी जाणा जावंक जाय. पयली म्हणटात ती लात्रिया लातीन भाशेन, म्हणल्यार वर्शीप, हायेस्ट वर्शीप. आनी ती सुवात कोणाक? फकत देवाक. पोन्नीपाट नमस्कार कोत्तात फकत आमी देवाक. ती सुवात आनी कोणाक दिवंक जायना. एक देव ते एक जण, तांकांच आमी नमस्कार कोत्ता, दिमी म्हणटा. देवाक ती सुवात, ती कोणाक दिवंक जायना. आनीक एक सुवात आसा दुलिया म्हणटात तिका. ही सुवात कोणाक? सगल्या सांतां भोगतांक. तांकां आमी मान दितात. दुलिया म्हणल्यार ऑनर, मान दितात तांकां. पूण तांकां आमी देव करिनात, मान दितात, रेस्पेद दितात, कित्याक हेवूय आमचे सारके मनीस
पवित्र जिवीत जियेले आनी आयज देवा लागीं आसात त्या पासून तांकां मान दितात. वी वेनरेट सेंट्स कालच्या दिसा आमी नियाळ्ळा. पूण आंकवार मारयेक एक वेगळेच भाशेची सुवात. तिका मातशा सांतावून वयर दवरल्या. तिका म्हणटात हायपदुलिया, हायेस्ट ऑनर. तिवूय बागयोन पूण तिका मातशा वयर दवरल्या. कित्याक? शी वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल क्रिएशन. कित्याक तिचें जिवीत तिणें देवाक भेटयलें. पूण ती देव न्ही, देवा सारको तिका मान दिनात. हें मात मनान दवरूंक जाय. देवाऊन सकल पूण सगल्या सांतां भोगता आनी रोचणेवून ती वयर. त्या पासून तिका म्हणटात हायपदुलिया, हायेस्ट ऑनर. सगल्याहून व्हडलो मान तिका, सांतावून वयर तिका, पूण देवा सारको. आनी कित्याक इश्टानो हें कित्याक? कित्याक तिणें आपलें जिवीत देवाक मानता तसलें केलें. आयज बागेवन पावलो पयल्या वाचपान म्हणटा कोरिंतकारां बडो ताका तार ना. कित्याक देवाचो मोग इतलो ताका तार ना. हेंच आंकवार मारयेच्या जिवितान देवाचो मोग इतलो आसलो तिका आनी तार दिना. आपले आनी पळयना ती देवाक वय म्हणटा ताच्या कार्यान. आनी ह्याच पासून इश्टानो देवान तिका नवी रोचना केली. आयच्या पयले वाचपान आमकां सांगता बागेवन पावलो जो क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तो नवी रोचना आता. आंकवार मारिया सदांच देवाच्या एकवटान रावली. त्या पासून ती नवी रोचना जाली. आनी हेंच कितें आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान देखून दिसती पडटा. आमी म्हणटलीं जायत जाण म्हणटात आमी कित्याक तिका व्हडलो मान दिवंक जाय. जेजूनच तिका मान दिवंक ना. तिका तर म्हणलें ओस्तोरे म्हणलें. तिका आवय देखून म्हणोंक ना. आयच्या शिव वर्तमानात ओस्तोरे तुका कित्याक पडलें, तुका आनी म्हाका कित्याक पडलां. इश्टानो मनान दवरूंक जाय. हांगासर जें उतर वापरलां ग्रेक भाशेन ही नाय जातूंतल्यान येता उतर इंग्लीश उतर गायनकॉलॉजी म्हणल्यार ओस्तोरी वुमन. जेजू तिका ओस्तोरी म्हणटा. कित्याक ज्युईश कल्चरान त्या संदर्भान जेजू आसलो त्या संदर्भान हें उतर मानाचें उतर आसलें. न्हय रूड. आयज आमच्या आवयक म्हणलें ओस्तोरे हिंगे आगे तापटायतली. पूण त्या काळार थंयसर हें उतर मानाचें आसलें. मॅडम लेडी आमी सायबीण माय म्हण सायबीण म्हणटा. सायबा सायबीण मानाचें उतर तिका दिलें जेजून. कित्याक? जेजू जाणा आसलो तिचो रोल कितें तो. देव तिका जेजू आपले आवयक मान दिता आनी तेच भाशेन उगडास करता. हांगासर तो तिका ओस्तोरी म्हणटा. आनीक ओस्तोरेचो उगडास करता. ईशा हांगासर हें जुवांवचें दुसरें आवेस्वर चवथी वोड थंयसर वेता. उत्पत्तीच्या पुस्तकान दुसरो आवेस्वर 23वी वोड थंयसरूय एक ओस्तोरेचें वर्णन केल्लें आसा. ईशा जे ओस्तोरेन देवाक डिजोबे केलो देवाचें उतर मानून घेवंक ना. हांगासर ही ओस्तोरी देवाचें उतर मानून घेता. आनी त्याच पासून जेजू आपलें मुणयारपण सुरू करता. तिचें नांव घे तिका मान दिवन ओस्तोरे. आनी परतें तो आपलें मुणयारपण सोंपयतलो कुर्सार रावन ओस्तोरे म्हणून. ओस्तोरे हो तुजो पूत. काना कॅल्वरी सी सुरू करता कानान ओस्तोरे म्हणून सोंपयता कालवार दोंगरार सी ओस्तोरे म्हणून. मान दिता तिका. कित्याक? तो जाणा आसलो आंकवार मारयेची सुवात कितें ती. आनी ह्याच पासून दिसता न्हू आंकवार मारिया जाली नवी रोचना. न्यू क्रिएशन जे बागेवन पावलो पयल्या वाचपान उगडास जाता. जो एकवटान रावता तो नवी रोचना. कित्याक ही ती ओस्तोरी जाली आवय सगल्या नवे रोचनेची. कित्याक तिणें देवाक ओय म्हणलो. शी सेड येस टू द प्लॅन ऑफ गॉड हू वॉन्टेड टू क्रिएट एवरीथींग न्यू इन क्रायस्ट. त्या पासून तिका मान भोव व्हडतो. आनी हें इश्टानो आमकां पवित्र पुस्तकूय सांगता तावें करता. आनी पवित्र सभेची जिवाड परंपरा आमकां तावी करता. जें पवित्र पुस्तकान ना तें आमकां परंपरेन मेळटा. आमी मिस्तेर नियाळटा. देवान आंकवार मारयेक इतलो मान दिलो ऑर्काचें मिस्तेर नियाळुया. चवथो मिस्तेर तिची कूड लेगून कुसूंक दिवंक ना. इतलो तिका मान आसलो. तिची सुवात वयर. त्या पासून देव तिका वत्ता उबान. न्हूच तें 500 मिस्तेर आमकां सांगता देवान तिका स्वर्गा संवसाराची राणी केली. बेश्टीच दवरूंक ना. सुवात दाखयली हे ओस्तोरेची व्हड सुवात म्हणून. इश्टानो तेंच पवित्र सभा आयज देखून करता. कितल्यो इगोर्जो कपेलां आंकवार मारयेक भेटयल्यान. न्हय तिका देवा वयर काडूंक पूण तिका मान दिवंक. पवित्र सभा जाणा तिची सुवात गरजेची म्हणून. त्या पासून ती तिका मान दिता. कितल्यो परबो
आंकवार मारेच्यो सगल्यो परबो तिचें जिवीत समोर उमता कशे भाशेन ती देवाक मानवलोली जाली ती आनी हेंच दिसता न्हू आमी दर नियाळटा सगळे इगोर्जांनी जोरी तर पळोवंक वसत थंयसर आंकवार मारी आस्कारीण आसाच जोरी तर ती इगोज एका दादल्या सांताक भेटयल्या वो सांताक भेटयल्या वो जेजूक भेटयल्या जाल्यार दुबावेरे दुसरें फेस्त येतलें तें आंकवार मारेची आस्कारीण कशी सेकंड मेजर फेस्ट हांगासर देखून सांतांतोनीचें हो पात्रोण पूण सेकंड मेजर फेस्ट म्हणटा तें परब म्हणटा ती गिया सायबिणीची आनी जायते इगोर्जांनी हें जाता वास्कोय गिया सायबीण आसा वेर्नाय गिया सायबीण आसा कित्याक पवित्र सभा जाणा तिची सुवात गरजेची ती जरी तर तिची सुवात गरजेची जाल्यार तिचो रोल कितें दिसता न्हू आमी तिची भोक्ती करता एंड दीस इज द डिस्टिंक्टीव मार्क बीइंग कॅथलीक आमी कातोल क्रिस्तांव कशी हें गरजेचें तिची भोक्ती कित्याक आयज कोणूय खंयसरूय मिटिंगेक गेलो खंयसरूय जोम्यान गेलो प्रेयर आमी पयलीं विचारतलीं तो कातोल्क जाल्यार पळोवंक कितें म्हणटात आमी सायबीण आसा तेर्स चलता कित्याक तिची भोक्ती कातोल्क पवित्र सभेन चड आंकवार मारीची आनी तिची भोक्ती कितें दिसता न्हू जी पदवेदार आस्कारीण आंकवार मारिया तिची भोक्ती कितें काय सजमून घेवंक आयचें शिव वर्तमानूच आमकां पुरो थंयसर कान्ना गांवांत कितें आतां सोरो सोमता हो सोरो सोमता आनी आंकवार मारिया पयलें पडयता ती पडयता तांकां उणें जालां आनी ह्या पासत ती कितें करता जेजूशी येता आनी तांकां सांगता जेजू सांगता तांचो सोरो सोंपलो नियाळ करूंक गरज दिसता न्हू ती जेजूक सांगना तूं कितें कर तें फकत ती सांगता तांचो सोरो सोंपलो सो मारिया कितें करता शी सीज ती पडयता गरज आसा थंयसर शी ब्रिंग्स ती ही गरज घेवन जेजूशी येता आपूण दिना कित्याक ती जाणा जेजू देव जेजूशी घेवन येता आनी उपरांत सांगता तो सांगता तें कर त्या थंयसर वावर करता तांकां सांगता जेजू कितें सांगता तें कर दीस इज द हार्ट ऑफ मेरियन डिवोशन ही देव आंकवार मारेची भोक्ती तिका वयर काडूंक न्ही पूण आमकां जेजूशी पावोंक आमकां ताचेशी ओडून वचूंक त्या पासत जेजू फोकस जरी तर आमी तेर्स करतात आंकवार मारेची भोक्ती करतात जाल्यार आमकां ती जेजू सोरी वता आपणा सोरीन दवरिना आपूण दिना तो दितलो कित्याक ती जाणा आपल्या पुताक ती वळखता आनी जेजू तिचें आयकोन पयली मिलाग्र करता दिसता न्हू ह्याच पासत पवित्र सभा आदिंतावन तिसऱ्या शेकड्यांतावन आंकवार मारेची भोक्ती सुरू केली आनी आयज देखून हीच पवित्र सभा आपल्या दाखड्या उद्देशी शिकोवणे उद्देशी सांगता वाडुयात फॉस्टर मेरियन डिवोशन जनरसली हे आमकां लुमेन जेन्सियम सांगता 67 चॅप्टर 67th नंबर सांगता आमकां आंकवार मारेची भोक्ती वाडुयात म्हणून किरीत भाशेन आमकां दोतोन देखून सांगता कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च 971 ही आमकां सांगता क्रिस्तांवाचें जिवीत म्हणल्यार क्रिस्ती जिवीत आंकवार मारेची भोक्ती क्रिस्ती जिविताचो भाग आमी काडून उडोवंक जायना त्या पासून दिसता न्हू पळयात दर मिसांक महाप्रार्थनान तिचें नांव आमी घेतात दर दिसा आमी तेर्स करतात दर दिसा सांजेचे प्रार्थनान मारयेचें तुस्त गीत आमी गायतात आंकवार मारेक सदांच तो मान दिता तिची भोक्ती चालूच आसा दिसता न्हू चालूच आसा आनी ह्या पासत ही आंकवार मारेची सुवात पवित्र सभेन भोव गरजेची भाग्योन आंतून ताच्याय जिवितांतल्यान दिसून येता कितलो तो आंकवार मारेचो भोक्त आसलो आनी ताका चड आवडटालें आंकवार मारेचे शेरमांव करूंक जायते ताणें शेरमांव केल्यात आंकवार मारेचे कित्याक ताका बरें दिसतालें आंकवार मारेची शिकोवण तो दितालो हे शेरमांव देशी आनी ते सगळे शेरमांव एके भाशेन कंपायल करून दवरल्यात सेर्मोनीस मारियालीस म्हणून सगळे आंकवार मारेचे कित्याक ही भोक्ती कित्याक दिसता न्हू ताचें नातें आसलें तो जल्मलो तो दीस आगोस्ताची 15वी आंकवार मारेचो दीस असामशन जे आमी आयज समोर उमतात ती आंकवार मारेची ताका बालतीम दिलो आगोस्ताची 22वेर आंकवार मारेचो दीस क्विनशीप ऑफ मॅरी आंकवार मारिया स्वर्गात संवसाराची राणी जेन्ना तो जालो जल्मलो ताच्या आवयनकूय ताका आंकवार मारयेक भेटयलो मारयेचें तुस्त गीत गावन आंतोनीन आपलें आंकवारपण आंकवार मारयेक भेटयलें हें आंकवारपण तूं घे जे भाशेन तूं आंकवार म्हाकाय आदार दी हें आंकवारपण जिवंक होच तो दिसता न्हू
ताचे आमी कालच्या दिसा सेवा धर्मीक उगडास केला. कालचो दीस प्रॉपर डे तोवूय दीस आंकवार मारयेचोच कसो, कित्याक जुनाचे 13वेर फातिमा शारान फातिमा गांवांत दुसरे फावटी आंकवार मारया दिसती पडटली. होच तो इश्टानो बागीवन तातून आंकवार मारयेचे बोगतीन वाडलो. ताच्या तोंडांतल्यान पयलें उतर आसलें खंय मारिया आनी निमणें उतर जेन्ना तो मोत्ता तेन्ना मारयेचेंच घेवन मेलो खंय. इश्टानो आमी कशे भाशेन ही आंकवार मारयेक आमच्या जिवितांत सुवात दितल्यो, तिची बोगती वाडयतल्यो. आयज जायते जाण कितें कितें आयकोन आंकवार मारयेक काडटात, भायर मारतात, डिस्कार्ड करतात घरांतलीं आनी त्या पासून आमचे कुटुंब हालतात. ती आमकां दाखयता जेजूशी वचून नाका जाल्लें कोणाचे युट्यूबा वयलें हांगासरलें थंयसरलें आयकोन तिका भायर मारल्या. बोलदेन जाल्यार तिची आनी कोडोक घेवया, शिकुया आंकवार मारये बाबतीन आनी तिची बोगतीन वाडुया, कित्याक ती आमकां जेजूशी वचूंक मारूंक दाखयता. दुसरी वस्त इश्टानो, आयज आमी वाडलोलीं आमच्या भुरग्यांक आंकवार मारयेची बोगती शिकोवंक जाय. आयज आमी भुरग्यांक बरीं कांतारां शिकयतात, मोग उजो 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 करून तसलीं कांतारां कोण शिकयतात काय? आंकवार मारयेचीं ओरेसांवां लादीन म्हणोंक शिकयतात काय ह्या भुरग्यांक? तांकां उर्बा दितात काय? लादीनीन वांटो घेवंक शिकात भुरग्यांनो. हीं व्हडलीं कांतारां गरजेचीं, आमी एंटरटेनमेंट पूण आंकवार मारयेचीं ओरेसां शिकयतात काय भुरग्यांक? उत्तेजन दितात, मोटिवेट करतात, वचात नोवेनाक वचात. आदीं इश्टानो जायतीं जाण आंकवार मारयेच्या नोवेनांनी फुलां घालूंक एकठांय येतालीं. भुरगीं देखून रातचीं, आतां थोडीं जाल्यार पूण येतालीं आनी व्हडलीं फुलां हाडीन आसलीं. भाटान मेळटाले ते किट्टे बी घेवन येतालीं आंकवार मारयेक घालूंक. आयज व्हडलीं म्हारग फुलां घेवन येतात पूण भोव थोडीं, कित्याक आयज गरजेचें कितें? ट्युशन क्लासीस त्यो गरजेच्यो. आदीं आमची पुर्वजां जाणां आसलीं आंकवार मारयेची सुवात, त्या पासून भुरग्यांक त्या मोगान वाडयतालीं. आयज इश्टानो पळयात आंकवार मारयेची भोगती आसा, देवस्थान आसा, जावं ती लादीन सायबिणो आसात, पूण फोकस कितें इश्टानो? आमी जायते जाणांक आपयता लादनी यो सायबिणीची लादीन आसा, सायबिणी यो आमगेर आयज सायबीण आसा. पूण आमी केन्ना पावतात? मागण्याक न्ही, आमी बरोवंक पावतात. स्नॅक्स ताका पावता आतां 8 लादीन न्ही सायबीण 8, आमी 8:30 या तेदो म्हणल्यार काबां आतां तेर्स बी जेवण मेळ्ळ्या पुरो. इश्टानो कितें वाडटा काय? तिची बोगती वो तिच्या बोगतीन करतात त्यो समोरमणी. पयलीं तिची बोगती वाडूंक जाय, तेन्ना आमी देवाच्या मोगान वाडूंक पावतले. आनी इश्टानो हें मनान दवरूंक जाय. तिची बोगती वाडयता वाडयता आमी एक पावटी देवाकूच विसरोंक शकतात. तेवूय मनान मात दवरूंक जाय. आमी आंकवार मारयेच्या बोगतीन वाडटात जाल्यार देवाक आमी सायडीन दवरूंक जायना. ना म्हाका लादीनूच गरजेची, आमिसाक आनी वेचोना, कुमसाराक वेचोना, म्हाका देव गरजेचो न्ही, कुमन्यांव गरजेचो न्ही, सांती साक्रामेंत गरजेचो न्ही, म्हाका लादीनूच पुरो. होय ती म्हाका आदार दिता, पूण हांवें देवाकूय तितलोच मान दिवंक जाय. इश्टानो शेवटाक एकूच सांगता तें म्हणल्यार आंकवार मारयेचो तीर्स. शाबासकी आयज जाय ते गोंयचे कुटुंब तीर्स फाल्त करिनात. आमचो एक कंपेनियन पाद्री तो सांगतालो, म्हजी आवय चड शिकलेली ना पूण ती आमकां एक मात करताली, केदें व्हडलें घरांत फुंकसां आसूं आमकां सगल्यांक एकठांय करताली आनी तेर्स करताली. 7 फुंकसां जाल्यार देनपरांचोच तेर्स करून सोडटाली. ती गोडी गिन्यानान शिकोवन तिका चड ना पूण बोगती तिका चड आसली. हें गरजेचें. आनी जायतीं इश्टानो आमचीच हिंगा शिवोलेची देखून आंकवार मारयेक जायतीं मानतात. एक दीस हांव कुमन्यांव दिवंक गेल्लो, एक वस्तोरी एकलीच आसताली. तूं एकली रावता? ती म्हणोंक लागली, ना फादर हांगासर शिवोली ना फादर, देवान म्हाका सोल्जर दिल्यात. एक म्हणटा तो सांतातून पाय, कित्याक शिवोलची लोक सांतातून एक पाय म्हणटात तो राखता म्हणून, आनी दुसरी आसा सायबीण माय. आनी आमी पळयलां कितलो सांतातून सायबिणीक मानतालो तो. आनी आमी नियाळ्ळां तिची सुवात हे पवित्र सोबेन. होच जेजू इश्टानो ताणें आपल्या आवयक मान दिलो. आमी तिका बरे भाशेन मान दिवंक तिचे बोगतीन वाडूंक जेजूशी लागीं येवंक दोर एकल्याक कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया.
आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आंकवार मारे परी मागण्याचे म्हत्व समजूंक आनी मागण्यांतल्यान आपले पोरचेक पवित्र करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा आमचे मागणे बापा. आंकवार मारेन देवाक होय म्हूण जबाब दिवन तांची येवजण शाती पावयली. तर आमच्या जिवितांत आमी देवाची खोशी करूंक आमकां कृपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा आमचे मागणे बापा. ह्या त्रेजनांत आपले इतिसांव भेटयतले जोहन आनी डायनेसिया फेरांव हांकां भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन बरे भलायकेन सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा आमचे मागणे बापा. दोळ बापा कालतिकान तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयेन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करूया C30 पेज 41. सगळ्यो बिरावया म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवपाक मांदा दसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सोर्गींच्या बापा भोगतीन तुजी सेवा करूं भाग्योन तांदुनीच्या उगडासाक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटूंक आमी आयल्या. ह्या बलिदाना वरवीं संवसारी वस्तू वेले आमचें काडीस काडून आनी तुजेरूच तें दवरूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पदवेदारा आनी सासनाच्या हा देवा सुर काड्या आनी सर्वदाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फाहिंद्याचो सर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें. ते भाग्योन तांदोनी पासून तुजी विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाकाणटाव. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणान तूं मनशा कुळाक आपयताय
आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय देखून सगल्या देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती ही गायता Tolvaranzo sorvis portu Surgani sosar Vogliat tuja moi mova Sorgi tu can soy Sorves foragina vieta Tatasu Sorgi tu can soy बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत आपले हिंच कोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे ही आहादी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी हिंग म्हटलें हो तुमी सोमेस घ्या आनी ही खाया ही मोजी ही कूड तुमचे पासोचो मोहर पुंची तेच पुरीन जेवण जातोच ताणें हें काच घेतली दुगा नव्यान दिन वासलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी हिंग म्हणलें तुमी सोमेस घ्या आनी हांतलें पिया ही म्हज्या रोगताची ही खास नव्यानी सासणी कराराचें हें ही रोगोन पातकाचें ही बोगसणें मेळचें तुमचे हे पासो आनी सोमेस मनशा पाचो तेवा रोह तोले हें ही म्हज्या उगडासा कोरा सगळीं उबी रावया गावून बावार्थाचो गुट पुरगोटया तुझे मरण आमी समोरता सोम्या जेजू तुझे पुनर्जीवन म्हण परगोटा सोम्या जेजू तुझ्या येण्या आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आरोग्य शिवतले आमी समेस्तां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलेचे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आनी लिओ आमच्या पाप साहेबाक फिलिप आमच्या बिस्म साहेबाक सिमिया आमच्या आदारी बिस्म साहेबाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक जें पोरजोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मारी देवाची माय सांगाती बागयोन दरमता बागयोन तांतून आनी सोर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकमणान सोर पोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून दीत धरून म्हणया आमचे बापा सर्वींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य येवं तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जावं आमचो दिसपटो किरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस
आनी आमकां ताळणीक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता. तूर आमकां जीवदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जे त्या राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सोम्यान शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Only those who are baptized in the Catholic Church and those who are in communion with the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. कोमिन्याच्या वेळार आमी गायन करूया. D40 पेज 69.
खाजीर जाता उस्ती रूपान जेजू रावता जेवणा रूपान काळजान रिंगता मनशांक गोठाय दिवूंक सोदता ये जेजू बेगी तूं ये आत्मा तुका येवंक रावता ये जेजू बेगी तूं ये आत्मा तुका येवंक रावता प्रार्थुया मोगाळ आनी विस्वासी बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणाच्या बळान बागयोन तांदुळीची देग घेवन तुज्या मोगान सोदान ती रावंक आमकां फावो कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. पयली सुवातेर आमच्या आदल्या पातकुराक फादर फ्रांसिस्काक आमी दिनवासता आज दुसरे पावट तो ह्या 3 जाणांच्या मिसांत वांटो घेवंक आयला आनी बरी भाशेन इस्कुटावन देवाची उतर आंकवार मरे विशीं बरी भाशेन ताणें पुरगुटलो आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान आपली आशिर्वचनां ताच्या मुण्यारपणांचेर जो बायगोंत आंध्रीचे फिरगोजेन कोत्ता ताचेर आशिर्वाद घालो म्हूण मागता कोणाक मिसां दिवपाक जाय ओ डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार आमचें ऑफिस उक्तें आहा मातशें सोंसणेकाय आसतली आमचें एकावंटंट ना ताचो पांय सारको सिरियस आहा आंजलो सारको सिरियस मागात आनी ते मागीर म्हाका राती फोन मारलो रडूंक लागलें फादर डॅडी चड सिरियस आहा मातशें माग म्हूण सो आमी मागुया सवेनी रूम उक्तो आहा आनी तुमच्यांनी कितें ते 7तांतून 100 आयल्यात धाकटुले आतां लूट करची न्हय एकूच मुर्ती एका इमाज एकाच मनशाक येतले ते 6 दिसांनी 100 येतात ते प्रमाणे हांवें ताका सांगलां मातशें रेगुलेट कर म्हूण आनी शिवोलीची हाती मागीर यात दुसरो पयस सावन लोक आयला तुमकां पयली प्रेफरन्स कित्याक शिवोली मेवतलोच तुमकां मेवतलोच आनी धाकटुलो व्हडलो आमकां नोव्हेंबरांत मेवतलो तें पयलें ताका सोतायतात तुमी आमकां व्हडलो जाय नोव्हेंबरांत मेवतलो व्हडलो कित्याक एकदम अवघड ते करूंक सोंपे पळय ते केल्ले कितले मोडटात ते मागीर दुसरे करूंक पडटात ते पासत आमी सांगलां नोव्हेंबरांत हाड म्हूण धाकटुले मेवतले तुमकां 6 दिसांनी 100 पीसीस येतात तूं पार्किंगाची आनीक सांगोन हांव जाणां तुमी फादर हायसिन कुमसाराक आहा आनी दानम फादर दानम आहा कावन्सिलिंगाक आज सांजे ओरार सगलो मिसांचो 4:30 पासून पूण 6 वेस्पर आसतले 15 वेर बायगोंद आंतोनीची परब आमची इगोर्जीन मिसां पयलें 5:30 मागीर 7 इंग्लीश भाशेन मागीर 8:30
आनी मागीर 10 दोबाजीक मीस. आमचे परबे सुमार एक तियात्र आसतलो संवसारांत आसतना प्रिन्स जेकबाचो आनी 7:15 आनी ताणें म्हाका सांगलां फादर तुमचो लोक आसूं नासूं हांव सुरू करतलो कित्याक आमचे 2 एक्टर्स आनी हूंय ते एक्टिंगाक वचपाचे आहात. वॉलंटियर्स आहात आमची तिकेटी घेवन सो तुमकां काडच्यो तिकेटी. PPCचे मेंबरांक तिकेटी जाय ऑफिसांतसून वेच्यो कित्याक त्यो तोड्यो ह्यो चड आहात. तुमकां आमी सांगत आयल्यो आनी पुत्तून उगडास कोत्ता बरी भाशेन न्हेसात. काल आज पुत्तून काल आनी सारकेंच मागीर आमी ओस्तोऱ्यांक दवरल्यात. तुमी मागीर दादल्यांक कडेन डिस्कशन करतात. ओस्तोऱ्यांक हांवें दवरल्यात सारकीं घालूंक तसलीं ड्रेसां घालून हांगा येनाकात. मातशें मागता कोणीय येवचें ना. आमचे बोर्ड आदींसान आहात. हांवें पादिगार जाला तेद नासोन दवरलेले ते बोर्ड व्हडले बोर्ड ते आतां तुय नात म्हणटात. तुय आसूं तुय नासूं तुमी जाणा ओदिकून आमची शिवोलेची भायलो लोक बरे भाशेन येता मानान येता. आमची शिवोली हांव नाका खंयची पात्रां येता ती ते भाशेन न्हेसूंक मोठवें घालचें घालेन पातोड घालून आनी सगळें स्कॉलेप्स सगळें दिश्टी पडटा. येवचें न्हय कित्याक आमी इगर्जेंत येता. ही सुवात आमी देवाक वाखाणटा देवाक नमस्कार करता तसली आंगोस्त्रां घालूनय. तेच भाशेन हांगासर देवाचें उतर पुरगटूंक बायलांनी कालसांव घालून येवचें न्हय. चेडवांनी आनी बायलांनी तुमची ड्रेस आहात ती घाला चुरिडा उपकात्ता पूण कालसांव घालून कोण येवचो. हांव थंयच धाडटलो पोतून. तेच भाशेन टिशर्टां घालून आमचे दादले जाय ते बरे. दादल्यांक एक पावट सांगलें प्रिंटेड टिशर्ट घेवन आतां ते सगळे शर्ट घालून येतात मोचे घालून येतात कितें आनी सगळे आमेन म्हणून दादले आमेन म्हणटात. हांव इतले क्रिस्ताची कूड म्हणटा इतल्या व्हडान आमेन आयकूंक ना. मागीर हांव पोत नाजाल्यार हांव दिना कित्याक गोळेतूंक ओ क्रिस्ती आसतलो. इतले वर्सान क्रिस्ताची कूड हांव व्हडान म्हणटा आमेन. आयकूं हांवें म्हणलां म्हणटात मागीर आमेन. कोणाक आयकूंक येना. दादले बरे जबाब दितात. हांव एकदम अपूर्ब आयकुतां दादल्यांची आनी तरणाट्यांची. हरशीं बायलो झगडोंक व्हडलो ताळो उपाडटात पूण आमेन म्हणूंक आमेन. झगडोंक चोय हांव वयस लागतात फाटीक व्हडलो ताळो नाखलो लोलगूं येता पूण आमेन म्हणून हें तूं म्हजें ऑब्जर्वेशन तें झगडोंक बरीं आहात पूण देवाचें आमेन म्हणूंक जायना. दादल्यांची देख घेयात. जाय ते म्हाका दादल्यांची बरें दिसता की तें कासवीस न्हेसून येतात बरें न्हेसून येतात. परबीं तुमकां शिवोलकारांक. आनी कोण पडशीं अशीं ओद्दी नागडीं येतात तांकां म्हजोय आनी आमचीं शिवोलचीं आनी थोडीं आहात तांकां हुस्कावपाचीं. वच तूं पळोवया कितें करता तो. कुमिनांव दिवचो ना तुमी तरी तांकां हांव कुमिनांव दिवचो ना. पयलेंच सांगता मागीर म्हणून दिवचो ना. आनी तुमी जाणात हांव कोणाक आयकना सांगलां आनी ते पासून थोडीं इन्स्टिगेट करतात. तसलीं दोग तीग जाणां आहात ते फेरेचीन कोर तूं वच तूं पळोवया कितें जाता तें. तशें करिनाकात म्हणजे तुमकां भावार्थाचें मनूच ना हें हांव जाणा कोण इन्स्टिगेट करता तो. तशें करचें न्हय पूण बरे भाशेन हांगा वांटो घेवचो. कालच्या दिसाक आमकां ताणें जायतें दिलां. एकूच न्हू 2-3 काल 2-3 मिलाग्रे सांगता. एकूच मनीस आपल्या मांयची आनी आपल्या इश्टाची कसल्यो मिलाग्र्यो म्हणजे तांकां सांगलोलें तुका कॅन्सर आहा टेस्ट केलो कांयच ना कॅन्सर आनी कितें फातर आहा टेस्ट केलो कांयच ना. ह्यो मिलाग्री ताच्यो आनी तो करीत आहा ही मिलाग्री आनी लोक सांगत आहा असल्यो मिलाग्री. ते पासत तुमी कितें पळय दितात ताचेर तो आशिर्वाद घालतलो आनी तुमकां सगल्यांक बरें पडोन उबी रावया. सर्वेस्पूर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सव्या आसूं. सूर पुदविदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
भाग्योंत आंतोनीचे विनवणी मागूंक मागणे. भाग्योंत आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मिता आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतीपणी मागता. नोमान तुका भाग्योंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोर्म दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मूळ, बोर म्हजें मौन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काडीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पोरगोटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे हुजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें कोदी बरीत काडीज तुका उक्तें करतां. आनी तुजे वेंगेंत आयिल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवाशान रावतां. बाकीयोंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेंत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळून घे. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. ओत्सुऱ्यांच्या बागेंत आंतून तुका आवलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनीक जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनवतीन जेज सारकेले बरे गवडी ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलोल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं ताबो नासतना विनवती कर. आमेन. आमी शेवटाक गायन करुया. U25 पेज 243. आमी पयलो आनी तिसरो श्लोक गायतले.